नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परमामणकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. कम्युनिदाद जमनींतली घरां कायदेशीर करपा खातीर काडटले उपाय. कायदो दुरुस्तीची गरज म्हणटा मुखेलमंत्री. श्रीपाद भाऊक ना जाल्यार उत्तर गोंया खातीर भाजपा उमेदवारी खातीर आपूण प्रबळ दावेदार. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीरूय आपूण इच्छूक. आदलो मंत्री परुळेकरान आवळल्यो मुठी. आता शेकां खातीर आसतले तात्पुरते सिवेज प्लांट. सिवेज कनेक्शनाची पळोवणी करून प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ शेक चलोवपा खातीर दितले परवानगी. मंत्री निलेश काब्रालाची म्हायती. धारबांदोडा वंडाळा परत ब्लॅक पॅन्थराचे दर्शन. कांय दिसा पयलींच अतुल नायकाच्या घरा कडेन जाल्ले ब्लॅक पॅन्थराचे दर्शन. CRZ नेमांचे उल्लंघन. 4 म्हयन्या भितून कोलवाचे मिकी रेस्टॉरंट मोडपाचो NGTचो आदेश सुप्रीम कोर्टान दवरलो कायम. होण्या 70 धरलो 50,000चो गांजा. बिहारच्या तरणाट्याक पुलिसांनी केली अटक. आणि आता खबरो विस्तारात. कम्युनिदाद जमनींतली घरां कायदेशीर करपा खातीर उपाय काडटले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. कम्युनिदाद संस्थांक विश्वासात घेवन कायदो दुरुस्ती विशीं मुखेलमंत्र्यान भाश्य केलां. ह्या खातीर AG आनी कायदो खात्या कडेन चर्चा करून तोडगो काडपाचेर मुखेलमंत्री उलयले. दुसरे वटेन ही वेंचणुकेची जुमलेबाजी आशिल्ल्याचो आरोप आपाचो आमदार बेनझी वेगसान केला. कम्युनिदाद जमनीत घरां आशिल्ल्यांचे मानेर सदांच कोर्टाचे कारवायेची तलवार आसता. गोंयांत जायती घरां फाटलीं 25 ते 30 वर्सां आनी ताच्यानूय मायज वर्सां कम्युनिदाद जमनीचेर उबी आसात. हातूंत नीज गोंयकारांचो आंकडो मोठो आसा. कम्युनिदाद संस्था आतांकां ही घरां कायदेशीर करपाक आडमेळी हाडटा. आता हे समस्येचेर मुख्यमंत्र्यान म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां. कम्युनिदाद जाग्यांतली घरां कायदेशीर करपा खातीर कायदो दुरुस्त करपाचे मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला. पळयतात कम्युनिदादीची सगळीं घरां वेगवेगळ्या पद्दतीन पयली कमिटी दिता आनी दुसरी कमिटी डेमोलिशन करपाक काडटा. ताचेर कितें तरी रेक्टिफिकेशन करचें पडटलें. सो दॅट कम्युनिदादीक विश्वासान घेवन कितें करप हाचें ठरोवचें पडटलें. सो दॅट लॉ डिपार्टमेंट AG हे सगळें मेळून कितें तरी सोल्युशन जर काडिना जाल्यार प्रत्येक फावटी हायकोर्टान वचून अशी घरां मोडपाक परत येतली. सगळ्या गोंयकारांनी घरां बांदला तांकांय त्रास जाता. कम्युनिदाद जमनींतली घरां कायदेशीर करपाचो प्रकार आमकां कसोच मान्य नाशिल्ल्याचे बाणावलेचो आमदार बेनझी वेगस सांगता. घरां कायदेशीर करपाचो प्रकार म्हळ्यार भूमिपुत्र विधेयकाचो रिमेक आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. आज हो सरकार जो आहा आनी हो सरकारागेलो जो CM आहा ते हुंय तरी परत परत लोकांक फटोवपाक मुखार सरले. तेमी पयलें भूमिपुत्र हाडले. गेल्या त्या इलेक्शना पयलीं भूमिपुत्र हाडप ताकी तेंका इलेक्शना वोट पडपा जाय. नाव दिस इज अ रिमेक ऑफ भूमिपुत्र. भूमिपुत्रा रिटर्न्स फॉर MP इलेक्शन्स. सो आतां भूमिपुत्रा रिवाइज्ड वर्जन हाडटाय ते हें सांगून. पूण म्हाका एक कांयच कोण नाय गेलें. आज TCP डिपार्टमेंट कित्याक जायो? जोरी तरी तुमी सगळे रेग्युलरायज करपाक सोदताय, इलिगल कोण घर बांदलाय ती सगळे रेग्युलरायज करपाक सोदताय जाल्यार आमी जे सिटीजन TCP वचोन प्लॅन घालून पयस हारिकोन सगळे करताय जाल्यार वॉट इज द पॉइंट इन हॅव्हिंग अ TCP डिपार्टमेंट? बंद करया मरे, लॉक मारया, TCP लॉक मारया आनी सगळ्यांक घर बांद दिया जाय ते भाशेन. गव्हर्मेंटाक येयल प्रॉपर्टी आहा तितूय बांदया, कुंडारीतूय बांदया आनी मागीर रेग्युलरायज करपाचें. सो वॉट इज द वेर इज द डिफरन्सिएशन between a legitimate person who is paying his taxes, who is following the law, and people who are not following the law and building in कुमदातले. सो हे सगळे तूं अमेंडमेंट मान जर तो रेस्ट करून जुमला करूं सोदिता जाल्यार म्हाका दिसता हुंय तरी आज लोकां हो परत भूमिपुत्र हाडपाक आनी हो परत म्हाका दिसता कॉन्ट्रोवर्सी करपाचो हो सरकार आज सोदिता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जर श्रीपाद भाऊक उत्तर गोंयची उमेदवारी दिली ना जाल्यार आपूण भाजपा उमेदवारी खातीर प्रबळ दावेदार आसा अशें आदलो मंत्री दिलीप परुळेकार उलयता. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीरूय आपूण इच्छूक आशिल्ल्याचे परुळेकरान सांगले. गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांचे कडेन सडेतोड नायक मुलाखतीत तांणी आपले सडेतोड मतां मांडली. परुळेकार हांणी श्रीपाद भाऊंचेर लेगीत बाण मारले.
आनी एक गजाल सदांच त्यावेळी चर्चेक आयिल्ली ती अशी की तुमी बंडखोरी करची न्हय पूण देवेंद्र फडणवीस जे तेन्ना गोंयचे एक निरीक्षक आशिल्ले ताणें तुमकां उतर दिलें तुमकां आपूण पार्टीचो प्रेजिडेंटूय करता म्हणून हातूंत खरेंपण आसा सी म्हाका ज्या वेळार तिकेट नाकारली आनी ते जेन्ना गोंया येयले आनी प्रत्येक मतदारसंघ घेवन बसले आनी देवेंद्र फडणवीस ही व्यक्ती अशी आसा की 2002 पर्यंत साळगांव मतदारसंघ तेणी पिजून काडला हय. आनी तेन्नाच्यान आनी मागीर 2000 सांगला तुमकां हांवें 2002 सद्गुरू रावले तेन्ना ताका खबर आसलें कांय ना हांगा म्हणपाक लागलो 2007 जेन्ना आयलो तेन्ना म्हाका म्हणपाक लागलो बरो म्हणजे बऱ्यापैकी हें आसा तुका 7च्यान तुका वळखता ना 2002 पर्यंत ओ हय पूण तेन्ना महाराष्ट्रान तो तसो कोण ना ताका पोझिशन तेन्ना आमदार हय, आमदार आमदार तेन्ना गोंयचे सालिगांव मतदारसंघ जागो आणि ताका सालिगांव मतदारसंघ तुमची म्हणलो स्थिती चांगली आहे बरी आसा तूं म्हणपाक लागलो बाकीचें उरलेलें काम कर आनी ताका दिल्लो दुसरो पर्वरी आपूण मला पर्वरी मातशें जाग्यार घालता बरें आसा आनी हांव थंयसर काम केल्या नंतर इतकी वळख म्हणजे पार्टी म्हणून नॉट अदर दॅन दॅट बरी वळख जाल्या नंतर तेणी म्हाका सांगलें की जेन्ना तुका तेंच्यांनी तेका घेतला जे साळगांवकाराक पार्टीन घेतला म्हणून तिकेट चड करून तेका दितले हांव म्हणलें तेका चड करून म्हणून नाका तेकाच दितलें अशें आहा पूण हांव एक प्रामाणीक ह्या पक्षान काम करणारो आसा म्हणून तुमचें कितें म्हणणें हेजेर आपणाक खबर आहा म्हणपालो आपूण तुका इतके वर्सां वळखता आनी 15 दीस येवन ह्या मतदारसंघान काम केलां त्या खातीर आपणाक मला आनी ओवरऑल तूं मंत्री आसलो आमदार आसलो त्या खातीर तुका आपूण इतकेंच सांगूं शकता की तूं बहुजन समाजांतलो आसा तेन्ना भंडारी समाजांतलो आसा ह्या आमच्या हितूर मतदारसंघानूय सुबेस लोक आसा उत्तर गोंयानूय सुबेस आसा भंडारी समाज खूब प्रबळ हय. सालिगांव आनी उत्तर गोंयान हय. सामकें खरें त्या खातीर म्हणपाक लागलो तूं एक काम कर की बंडखोरी इतकी करूं नाका आनी त्या वेळार तांकांय खबर आसलें की म्हाका सोदीत आपवाले आमचे ते तृणमूलवाले येत असले बरें तेंच्यांनी म्हाका तृणमूलवाले आपवाल्यांनी सांगलें आरे दिलीप पर्वळेकर बाब तूं रावना तुजे घरकान्नीक तूं दवर बरोबर घरकान्नीक दवर घरकान्नीक म्हाका खबर आहा तूं रावत जाल्यार इंडिपेंडंट रावलो येतलोच पूण तूं तुज्या घरकान्नीक सुद्दां दवरली जाल्यार तूं निवडून हाडटलो आनी म्हणलें ना तें राजकारण करचो ना हांव सोडटलो आनी घरा कडेन बसतलो पूण तें राजकारण तेकाय सांगलें देवेंद्र फडणवीसाक खबर आशिल्लें हय खबर आसलें म्हण त्या खातीर तो म्हाज्या घरा कडेन पावलो न्ही बरोबर. दोनदा म्हाज्या घरा कडेन पावलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो तुका बरें भवितव्य आसा फुडले चान्सीस म्हणून म्हणपाक लागलो राज्यसभा खासदार आसा लोकसभा इलेक्शन आसा परत म्हाका म्हणपाक लागलो आपले हें आमचें आसा पळय पार्टी प्रेजिडंट हें आसा हांवें ताका सांगलें पार्टी प्रेजिडंट म्हणून म्हाका हेज्या पयलीं दोनदा सांगलें म्हणलें दोनूय फावटी म्हणलें कॅट केलां आतां हांव नका तूं सांगताय जाल्यार श्रीपाद नायक इतलीं वर्सां आसा मंत्री आसा ताचे बद्दलची एक बरी भावनाय आसा पूण नवो मनीस थंय येवपा जाय अशे तरेची चर्चा सतत जायत आसा BJPचे कोर समितीनूय त्या संदर्भात चर्चा जाला सो लोकसभा इलेक्शना संदर्भात तुजो पळय जो कितें दावो आशिल्लो तो जरी कायम आसा 101% हांवें त्या वेळार म्हटलां आतां तुमच्या माध्यमांतून सांगता भाऊ हो आमचो नेतो पूज्य न्ही हय त्या खातीर जर भाऊ परत कांय कारणाक लागून तिकेट दिता आमी भाऊ बरोबर आसतले पूण भाऊक दिना आनी कोणाक तरी आनीक कोणाचो जरी विचार करता जाल्यार ना दिलीप पर्वळेकाराचो दावो आसा हें आयजूय परत तुमकां सांगता पूण हांवें आतां स्ट्रॉंगली केलें आहा सगळ्या पर्यंत मॅसेज पावयल्लो आहा तुमच्या माध्यमांतल्यान पावयल्लो आहा आतांय परत पावयता की लोकसभे खातीर श्रीपाद भाऊ ना जाल्यार म्हाजो ठाम मत आहा की म्हाका तिकेट दिवपाक जाय ते ना देन दिलीप ऑफकोर्स आनी हेज्या फुडें वचोन जर हें केलो जाल्यार म्हाका आपले हेजे आमचे पक्षाचो अध्यक्ष आहा पळय तेजो विचार करचो आउटपूट करेक्ट आमी पळयता हे मुख्यमंत्री ते मुख्यमंत्री हे खासदार ते केंद्रीय मंत्री हेंच्यांनी हे केले ते केले करता पूण तसोच आमचो जावचो आनी तेणी गोंया बरोबर ह्या देशाची उदरगत करपा खातीर आपलें योगदान दिवचें असो लिडर आमकां जाय बरोबर आनी तो जर आमच्या उत्तर गोंयान तिकेट दिली बरोबर म्हाका दिली बरोबर म्हाका करून दाखोवपाची ताकद आहा बरोबर आमी आमदार म्हणून आसतना
बरोबर. मंत्री म्हणून असताना आमी करून दाखयल्या. आमी कशे प्रश्न विचारून कशे विचारताले आनी कामां करून घेताले हे तुमचे कडेन रिकॉर्ड आसा. हय. ती ताकद आनी ती धमक आसा. शेका घातल्या उपरांत तांच्यो सिवेजीच्यो कागाळी येतात देखून आता पर्यावरण खात्यान कांय पावलां उखलल्यात. आता शेकां खातीर म्हणून त्या वाठारात तात्पुरत्यो सिवेजी प्लांट घालतले म्हणून मंत्री निलेश काब्रालान सांगलां. शेकांच्या सिवरेजीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर कांयच यंत्रणा नाशिल्ली देखून उच्च न्यायालयान गेल्या वर्सा सगळ्या शेकांक सील करपाचे आदेश दिल्ले. अंदू शेकां वांटोवपाक पयलींच कळाव जाला आनी तांकां गोंय प्रदुशण नियंत्रण महामंडळाचो परवानो गरजेचो आसता. जो मेरेन शेकांची सिवेजी जाग्यार घालिनात तो मेरेन तांकां प्रदुशण नियंत्रण महामंडळ परवानगी दिवपाक शकना असो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो. सिवेजीच्या उदकाचो विलो लायतना दर्यादेग बाबत जाता हे मंत्री काब्रालान मान्य केले. ट्रकां सिवेज भरून व्हरप हें सोंपें न्हय. ज्या वाठारांनी सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंयसर तांकां सिवेजीची जोडणी दितले. ज्या सुवातींनी प्लांट ना थंयसर तात्पुरते सिवेजीचे प्लांट घालतले अशें काब्रालान सांगलें. This is also one of the cause की ते उदक थंय वयता. So we are trying to do a holistic picture. We are going to take empaneled contractor on board 6 वर्सां खातीर. where they will put 2 KL, 5 KL, 10 KL, 15 KL these localized plant जे खंय आमचे सिवरेज प्लांट जावना जे काही सिवरेज प्लांट आसा ताका परमनंट कनेक्शनाचो विचार आमी CRZ एप्लाय करतले टू गिव दीज परमनंट कनेक्शन्स. आनी पूण ही टेम्पररी लोकलायज प्लांट विल ऑपरेट अप टू May 15 ताका परमिशन आसा आनी May 15 फाटल्यान ते आमी डिसमेंटल करतले परतून सिजनात परतून घालतले असो विशय घातला. आनी शेकाचेर चड लोड करपाक जायना. वी आर गोइंग टू गिव देम ऑन फ्लो मिटर एक डिपॉझिट आसतले आनी तांकां जे उदक डिस्चार्ज करता कित्याक आमी डिस्चार्ज सगळो एक कडेन हाडूंक सोदता आनी तांकां आउटफ्लो मिटर बसयतले आनी आउटफ्लो मिटराचेर तांकां बील रेज करतले. असो विशय आमी ऑलरेडी आमचे सगळे जॉयंट मिटींग करून डिस्कस केला सो दॅट एक्चुअल प्रॉब्लम कितें आसा हेका सोल्युशन करपाक जाय. सो म्हाका दिसता वी आर वर्किंग आउट. हांव म्हणना की फाल्यां जातलें अशें म्हणना पूण हो इशू खूब वर्सां आशिल्लो ताका सोल्युशन करपाचो हांव ह्या वर्साक प्रयत्न करता आनी आय एम कॉन्फिडंट विथ द हेल्प ऑफ आमचे सिवरेज कॉर्पोरेशन PWD बाकीचे जे लागता एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आनी स्पेशली शॅक्स जे घालतले तांकांय सोल्युशन जाय नाल्यार मागीर बंद जावपाक जायना. सो हेजे खातीर आमी वील वर्कआउट आनी इमिजिएटली वील स्टार्ट वर्किंग ऑन द सिस्टम्स आनी टेम्पररी इंडिविज्युअल एज पर एरिया भितर प्लांट स्टॅब्लिश करतले ताका डिस्चार्ज जो आसा उदक ट्रीट करून तांकां रियूज करपाक दितले. हे सगळे एक होलिस्टीक एनवायरमेंटल एंगलान आमी चिंतलेले आसा आनी म्हाका खबर आसा की हांव म्हणजे सगळ्याचे सपोर्ट घेवन आमी ते सक्सेसफूल जातले आनी हो इशू बर्निंग इशू आसलो की उदक सोडटा ते बंद जावपाक जाय. सो हेजे खातीर आमी काम करता 2 KLD, 5 KLD, 10 KLD, 15 KLD मॅक्झिमम अशें करून प्लॅन करून मे बी मातशे 2 म्हयने त्रास जातले पूण आमी शेकां बंद करचे ना. आमकां जेन्ना ते एप्लिकेशन दितले तांकां डिमांड दितले तेणी डिपॉझीट दितले सो दॅट दे आर अवेअर ऑफ वॉट इज हॅपनिंग. सो तांकां वील टेक देम ऑन लूक. सो तांकां कन्स्ट्रक्शनाक कांय प्रॉब्लम ना ऑपरेशनाकूय कांयच प्रॉब्लम ना. वी आर वर्किंग हँड इन हँड. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची आनी ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. पुन्हा एक नवीन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा, पुन्हा एक यशाची रोशनी, एक नवी दिशा, एक नवे स्वप्न. अशा मंगल शुभ दिवाळीचे मनपूर्वक खूप खूप शुभेच्छा. मागता की प्रत्येकाच्या आयुष्यात तुमची जी कितें इच्छा आसा ती पूर्ण होऊन दिवाळेच्या दिव्यांनी देवाच्या आशिर्वादान प्रत्येकाच्या घरान सुख समृद्धी आयुष्य आरोग्य आणि बरे आरोग्य तुमकां सगळ्यांक लाभो. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. शुभ दीपावली.
पुन्हा एक नवीन वर्ड्स, पुन्हा एक नवी आशा, पुन्हा एक यशाची रोशनी, एक नवी दिशा, एक नवे स्वप्न. अशा मंगल शुभ दिवाळीचे मनपूर्वक खूप खूप शुभेच्छा. मागता की प्रत्येकाच्या आयुष्यान तुमची जी कितें इच्छा आसा ती पूर्ण होऊन दिवाळीच्या दिव्यांनी देवाच्या आशिर्वादान प्रत्येकाच्या घरान सुख समृद्धी आयुष्य आरोग्य आणि बरे आरोग्य तुमकां सगळ्यांक लाभो. तुमकां सगळ्यांक दिवाळीची खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. शुभ दीपावली. ब्रेका उपरांत येवकार वळ्यात फुडल्या खबरांकडे. धारबांदोड्या वंड्या अतुल नायकाच्या घराकडेन परतून एकदा ब्लॅक पॅन्थर सीसीटीव्हीत दिश्टी पडलो. कांय दिसा फाटीं अतुल नायकाच्या घराकडेन ब्लॅक पॅन्थर दिशिल्लो. रान खात्यान ह्या पॅन्थराचो बंदोबस्त करचो म्हणून अतुल नायक हांणी ह्या पयलींच सांगिल्लें. कांय दीस पयलीं धारबांदोड्या वांडाळ्यार अतुल नायक हांच्या सुण्याचेर ब्लॅक पॅन्थरान हल्लो केल्लो. ब्लॅक पॅन्थराच्या हल्ल्याचो प्रसंग सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान कैद जाल्लो. आतां परतून एक फावट ब्लॅक पॅन्थराचें दर्शन जालां. हे ब्लॅक पॅन्थराचे दिसान दीस वाडिल्ले वावराक लागून अतुल नायक आनी घरच्यांक भंय पडला. हेर थळावेय भिल्यात. रान खात्याक अजून हे ब्लॅक पॅन्थराक धरपाक यश आयिल्लें ना. एकनाथ खेडेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. CRZ नेमांचें उल्लंघन करपी कोलवाचें मिकी रेस्टॉरंट मोडून उडोवपाचो गोंय उच्च न्यायालयाचो आदेश सुप्रीम कोर्टानूय कायम दवरला. रेस्टॉरंटाच्या पात्रावाक ते मोडून उडोवपाक 4 म्हयन्याचो प्रास दिला. कोलवाचे मिकी रेस्टॉरंट मोडून उडोवपाचो NGTचो आदेश सुप्रीम कोर्टान कायम दवरला. ताका लागून आतां मिकी रेस्टॉरंट जमीनदोस्त जातले. नो डेव्हलपमेंट झोनात हे रेस्टॉरंट बांदिल्लें. ताची कागाळ कोलवा सिवीक फोरमान पयलीं NGTक केल्ली. NGTन हे रेस्टॉरंट मोडपाचो आदेश दिल्लो. ताका रेस्टॉरंटाच्या पात्रांवान सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्लें. मात NGTचोच आदेश कायम दवरीत मिकीन रेस्टॉरंट मोडून उडोवपाचेर सुप्रीम कोर्टान शिक्कामोर्तब केलें. And had ordered them to stop all commercial activities immediately. Now the party went in appeal before the NGT and there were 2 appeals filed there and then from there they went to the Honorable Supreme Court. The Honorable Supreme Court finally dismissed the appeal now on the 10th of November. During the hearing their lawyer requested that they be given 4 months to demolish the structures. Now the Honorable Supreme Court granted them the 4 months but has not granted them any relief when it comes to the commercial activities. Hence the commercial the authorities, present authorities, that is the Deputy Collector, the GCRMA, they must immediately seal the place and stop the commercial activities. And they may demolish it after 4 months, within 4 months as per their request before the Honorable Supreme Court. And the Honorable Supreme Court has said that if it is not demolished by them after 4 months, then the Deputy Collector, whoever the authorities are, they will demolish it. And hence we are now requesting that after this long journey of fight since 2012, finally this serious violator has been found to be carrying out commercial activities in violation and also having caused a severe damage to the pioneer sand dune over there. And hence the authorities must immediately take action to stop the commercial activities. The electricity, water has to be disconnected and let them take their 4 months to demolish. We have no issues with that. But the fact that the structure itself has been declared as illegal, no commercial activities can take place in that. And we are demanding from the authorities that they act immediately. कोलवेचे एक फामाद रेस्टॉरंट म्हणून मिकीज ह्या रेस्टॉरंटाची वळख आसा आनी सुप्रीम कोर्टाच्या हालींच जायिल्ल्या निवाड्या प्रमाणे मिकीज जे रेस्टॉरंट आसा ते मोडपाक सुप्रीम कोर्टान
परमिशन दिल्लें आसा जो कोलवा सिवीक फोरमाची जुडीत आल्मेदा हाणें गोवा कोस्टल मॅनेजमेंटा कडेन अपील केल्ली, कारण CRZाचें वायलेशन केल्ले कारणान हें मोडचें म्हणून. ती अपिलाक मिकिसाचो ओनर जो आसा मायकल फेर्नांडीस हाणें ग्रीन ऑथॉरिटी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनला मुखार चॅलेंज केली. थंय ताची भायर पडली. ताजे नंतर ताणें सुप्रीम कोर्टाक चॅलेंज केलें. सुप्रीम कोर्टान जी पयली लोअर कोर्टान ऑर्डर दिल्ली ती उचलून धरली. सुप्रीम कोर्टाक ताणें एक मागणी केल्ली आसा मायकल फेर्नांडीस हाणें की आपल्याक 4 म्हयन्याचो टायम दिवचो. सुप्रीम कोर्टान ही मागणी ताची मान्य करून घेतिल्ली आसा आनी ताका 4 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आसा मोडपाक. ना जाल्यार ऑथॉरिटीकाक सांगलां की तुमी हे 4 म्हयने जसे संपले ते 4 म्हयन्या नंतर हें हॉटेल जें आसा तें मोडचें. जर तो ओनर मोडना जाल्यार आनी एक हें आसा की जे 4 म्हयन्याक तांणी ऑपरेशन बंद दवरपाक जाय. कसलें बिझनस ऑपरेशन हांगा चलपाक जायना. फक्त डिसमेंटल आनी बाकीचें काम तांगेलें चल्ल्याक येता, पूण ऑपरेशन बंद आसपाक. आतां ऑपरेशन बंद आसतलें काय ना हे ऑथॉरिटीसाक परती नजर दवरची पडटली. आनीक 4 म्हयन्या नंतर हें हॉटेल मोडलें वतलें. हाजे बद्दल जेन्ना जुडीत आल्मेदाक आमी फोन केलो, जुडीत आल्मेदाक सांगलें आय एम हॅप्पी जी कोस्टल वायलेशन जी जाल्ली आसात ताजे बद्दल आपूण हे आपल्याक न्याय मेळ्ळो. जो आपण इतली वेळ लावून धरिल्ली ही प्रकरण आसा ताका न्याय मेळ्ळो आनीक हाजी ऑथॉरिटीसान बेगींतले बेगीन कारवाई चालू करची अशी ताणें मागिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर कोलवेच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. होण्या 70-50 हजाराच्या गांजा सयत बिहारच्या सूरज रामप्रताप साहाक वाळपय पोलिसांनी अटक केली. मूळ बिहारचो सूरज साहा कुमारजुया ग्राउंडा कडेन रावता म्हणून पोलिसांनी म्हायती दिल्या. घोळी वखदांचो विळखो गोंयच्या शारांतूच न्ही जाल्यार आतां गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत वाडूंक लागला. सरकार एके वटेन हिंटरलँड पर्यटनाक उर्बा दिवन गोंयची सैमीक सोबीतकायेचो नवो पैलू पर्यटकां मुखार दवरूंक सोदता, जाल्यार दुसऱ्या वटेन घोळी वखदांचो वेवहार आतां गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पावला. होणा 70 सोमारा 50 हजाराच्या गांजा सयत बिहारचो सूरज रामप्रताप सहायक वाळपय पुलिसांनी अटक केल्या. वाळपय पोलिसांनी धडक कारवाई करत होंडा हांगासर अंमली पदार्थ बाळगल्या प्रकरणात एका संशयिताक अटक केलेली आसा. वाळपय पोलिसांक कळ्ळें की होंडा हांगासर एक दुबावीत अंमली पदार्थ घेवन आसा आनी त्या अनुसार वाळपय पोलिसांनी सांपळो रचून धडक कारवाई करत त्या दुबाविताक अटक केलेली आसा. ह्या दुबाविताचें नांव आसा सूरज रामप्रताप शाह आनी हो 32 वर्सांचो आनी कुमारजुवे हांगा रावता, पूण मूळ हो बिहार हांगातलो. ह्या जेन्ना वाळपय पुलिसांनी ताका धडक कारवाई केली आनी ताका अटक केली तेन्ना तेजे कडेन 50 हजाराचे गांजा मेळ्ळो आसा. आमकां खबर आसतली की गोंयभर सध्या अंमली पदार्थाची तस्करी ही बिनदास जायत आसा आनी हेका लागून जी आमची युवा पिढी आसा ती तेज्या आहारी वयताना दिसता. 70 सारक्या भागार असली अंमली पदार्थाची तस्करी जाता हें आयकून खूब वायट दिसता आनी अशें तस्करी जावपाक जायना म्हणून पुलिसांनी धडक कारवाई करपाची गरज आसा. ह्या प्रकरणात काल ताका अटक केली तेन्ना वाळपय पोलीस PSI विराज पवार आणि पोलीस कॉन्स्टेबल गौरीश नाईक, निखिल गावस आणि प्रणव गावस यांच्यानी तांकां अटक केलेली आसा आनी हेचो फुडलो तपास पोलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर आणि पोलीस अधीक्षक सागर एकोसकर यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI विराज पवार फुडलो तपास करीत आसा. वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. गोंयांत घोळी वखदा आड पुलिसांची कारवाय चालूच आसा, मात पोलीस बारीक सारीक चिरीमिरी गुन्यांवकारांक धरता. मात खरी गरज आसा ती हे ड्रग्सांतले मास्टरमाइंड गुन्यांवकारां मेरेन पावपाची. आपले आडेकुशीक हे अशे घोळी वखदांचे वेव्हार चलतात काय कितें हाचेर दर एकल्या जागृत गोंयकारांनूय बारीक नदर दवरप सामकें गरजेचें. सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. पुन्हा एक नवीन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा, पुन्हा एक यशाची रोशनी, एक नवी दिशा, एक नवे स्वप्न अशा मंगल शुभ दिवाळीचे मनपूर्वक
खूप खूप शुभेच्छा. मागता की प्रत्येकाच्या आयुष्यान तुमची जी कितें इच्छा आसा ती पूर्ण होऊन दिवाळेच्या दिव्यांनी देवाच्या आशिर्वादान प्रत्येकाच्या घरान सुख समृद्धी आयुष्य आरोग्य आणि बरे आरोग्य तुमकां सगळ्यांक लाभो. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. शुभ दीपावली. नमस्कार. सगळे म्हजे गोंयकार भावांक भयणाक आयच्या दिवाळीचे निमित्तान एक उलोवणी परबी तुमकां सगळ्यांक. कुचड्याचे आमचे सगळे मोगाचे भाव भयण्याक तशेंच अ व्हेरी हॅपी दिवाळी. खुबश्यो गोश्टी आमी दिवाळेक पळयता. दिवाळे कडेन आमी येता तेन्ना तयारी खूब करता. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी तयारी बरे भशेन केली आनी दिवाळी तुमची बरे भशेन सजरा करची अशें आमी देवा कडेन मागया. आनी आमकां सगळ्या ज्या कुटुंबाक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अशें आमी सगळे एकमेकाक मागून ही दिवाळी बरी भशेन आमी साजरी करूया. नमस्कार. हांव बालकृष्ण होडरकार. समेस्त गोंयकार भाव भयणांक आनी सगळ्या कुडचडेच्या भाव भयणांक हांव मना काळजांतल्यान दिवाळेच्यो हार्दिक शुभेच्छा दितां. आनी देव तुमकां सगळ्यांक बरें आयुश्य आनी आरोग्य दिवं आनी ही दिवाळी येता ती सगळ्यांक सुख आनी समृद्धीची जावं अशें म्हणटा. आनी परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक दिवाळेच्यो हार्दिक शुभेच्छा.